चौथीक जे 2 ड्रायव्हर घेतले आणि त्याची सॅलरी कितली तर 35,000 खंय घेतले वयर जे अपडेट म्हणून जी UDS कंपनी आहा अपडेटर मोपा एअरपोर्टार तेंच्यांनी ड्रायव्हर घेतले 3 ड्रायव्हर एक तेंच्यांनी ट्रेनर म्हणून असलो ओके पण 2 जे ड्रायव्हर घेतले महाराष्ट्राचे घेतले त्याचो इंचार्ज आहा तो महाराष्ट्राचो आहा HRO आहा तो महाराष्ट्राचो आहा आणि एक त्याच्या वयर कोणतरी आहा रामकृष्ण म्हणून तोय महाराष्ट्राचो आहा आणि तो हट्टाने आपल्या भुरग्यांक हाडून भरता आणि आपले जे त्यांचे जे ड्रायव्हर आहात ते 20 ते 21,000 वयर त्यांना सॅलरी आहे आणि जे आमचे गोयचे ड्रायव्हर त्यांच्यानी दवरलेले आहात 18,000 सकयल आहा तुम्ही वचून चेक करू शकता तुम्ही हे कंपनीक विचारू शकता गोंयचे कितले आहात ते 18 ड्रायव्हर 18 सारखे ड्रायव्हर आणि आहात आमचे गोयचे भितर एक 5 ते 6 ड्रायव्हर असतले आणि बाकीचे सगळे महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर आहात आणि जे आता जे सध्या रोड क्लिनिंग तेंच्यांनी गाडी घेतल्या त्याच्यार 35,000 तांकां ते सॅलरी दितात हांवें तांकां फक्त इतलेच विचारले की तांकां इतली सॅलरी दितात आणि गाडये जर ड्रायव्हर जाय आशिल्ले जाल्यार तुमी आमच्या पंचायतीक कळयल्यात का कितें कळयल्यात का ना तेचेर तेंचेर उत्तर ना आमच्या न्यूजपेपरार तुम्ही घातल्या का कितें आमच्या गोंयच्या न्यूजपेपरार घातल्यात बाबा हे अशे तरेन तुमकां ड्रायव्हर जाय म्हणून ते ना मागीर तुमी डायरेक्टली कशें घेतात ना ते आमच्या गोंयांत मेळूं शकना म्हणटा ते अरे ड्रायव्हर म्हणजे कितें जाय कितें तरच म्हणपा लागलो ड्रायव्हिंग न्ही ITI जाय ताका म्हणपा लागलो पण तुमी ते हे रिक्वायरमेंट आहा का ना हे आमच्या पयलीं पंचायतीक सांगपाक जाय आमच्या पयलीं 4 हे पंचायती आहा तांकां कळोवपाक जाय आशिल्लें हे हांव 2 वर्सां पयलीं तांकां सांगलेलें पयलीं हांवें घातलेलें हांवें रेजोल्युशन सुद्दां पास करून घेतलेलें आमच्या पंचायतींतल्यान की आमकां अशे पद्दतीन हे करात हांवें सगळ्या पंचायतींक पळयलें हें करून पंचायतीकय ते आयकना पंचायती कितें करतात आमी लेटर घातले का ते व्हरतात घालतात हे करतात परतून ते लेटराची आनी जाग ना म्हाका इवन हांवें आमदारा पावत सुद्दां पावयता कलेक्टरा पावत पावयता कलेक्टरान सुद्दां हेचेर कितेंच हे आतां इश्यू ते दीस चल्लो कितेंच तेणी हे घेवंक ना तेचेर पंचायतीन तांकां लेटर केले 2 पंचायतीन केले म्हणून सांगलें आमच्या एक पंचायतीन केला एक म्हाका तेंच्यांनी केलें एक आमच्या GMRाक केले आणि एक कलेक्टराक केले सेम वारखंड पंचायतीन इवन आमचो वसंत नायक आणि बरें तेच्या बद्दल हे घेतला की आमच्या भुरग्यांक जर जॉब मेळना जाल्यार आमी हे करया म्हणून पण हेका टायम खूब वचपाक लागलो आतां ते भुरगे घेत आसात आमी तेंची तोंडां पळयत आहात आमी लोकांक कितें सांगतले आतां तुमी मतां मागपाक जेन्ना येतले तेन्ना म्हटलें लोकांक कितें सांगतले हांवें सगळ्यांक प्रश्न केले सगळ्यांक आमच्या 5 पंचायतींक लेटरां दिले हांवें हेच्या कडेन दिल्या म्हणटा CM कडेन दिल्या म्हणपाक लागले आनी कोणाक दिल्या ओके पूण तेजो रिजल्ट केन्ना लागतलो म्हाका लास्ट आतां ना म्हणटा म्हयनो जाय दिलो हे खबरी ताका लागून आमकां ते प्रोटेस्ट करचें पडलें हांवें आमच्या पंचायतींक सगळ्यांक सांगलें की बाबा तुमकां येवपाचें जाल्यार येयात कित्याक आमच्या भुरग्यांचो प्रश्न आहा लास्टाक अशा तरेन आमचेर जो अन्याय जाता ताका लागून आमकां व्हडले हें करचें पडटा हांगा फायट दिवची पडटली ताका लागून हांवें एक जनजागृती जावपाक लागून आयज आमच्या पंचायतींतल्यान पयलीं सुरवात करता आयज पळय हे जर बाकीचे पंचायती येना जाल्यार आमकां त्या पंचायतींनी धरणे धरचे पडटले कारण आयज आमच्या भुरग्यांचो पोटा पाणयाचो विशय आहा फुडले पिडयेक आमकां हे नाका करून सोडटले आनी दुसरी गोश्ट आहा ती जी आमकां लँड युजर सर्टिफिकेट हे करतात व्हर म्हणटात आनी बेगी 2 म्हयन्याचे जेन्ना टायम दिलो कमीत कमी आता 1 म्हयनो जावन गेला तांकांय खबर आहा की बाबा आमचे पेपर वर्क सारखे ना अजून पेपर वर्क कोणचे जावंक ना कॉम्पेन्शन मेळोंक ना कोणाक तरी आसन गव्हर्मेंटान कितें हें केलां पळय म्हणजे बेगी म्हटल्या उपरांत आमचे लोक वयतले फॉर्म भरतले तेच्या उपरांत म्हणटले तुमी इश्यू कित्याक केल्यात तुमचे अशे प्रॉब्लेम आसले जाल्यार तुमी हे कितें दिवंक ना लेटर कित्याक दिवंक ना किंवा तुमचे कितें आहा ते डॉक्युमेंट कित्याक दिवंक ना किंवा कित्याक आमकां सांगूंक ना की बाबा तुमचे अशें म्हणून तुमी ते फॉर्मां कशे घेतल्या तुमी ती कशा जेन्ना इलेक्शन येता त्या टायमार व्हडली आश्वासनां दितात खानार हात दवरून आमकां मताचो हे सांगतात की बाबा अशें मतां घाल्यार तुमकां आमी हे फुडले कितें आहा तें आमी करून दिता म्हणून मागीर म्हाका सांग आमी बारीक लोक आमी तांकां खबर आहा आमी हायकोर्टा पावूंक शकना कोर्टा पावूंक शकना अशा लोकांक जेन्ना आश्वासन दिता तेन्ना ते खरें दिसता ताका लागून तांकां ती मतां पडटात तांकां प्रामाणीकपणान अशीं मतां पडनात